प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज संक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 21वा विसवोर, वोड 15 ते 19 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 21 वर्सेस 15 to 19. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. नाश्तो जातोच जेजून शिमा पेद्रूक म्हणले, हे भाव, जुवांच्या पुता, हांचे परोस ओदीक म्हजो मोग कोत्ताय न्हू तूं? ताणें ताका म्हणलें, वय सोम्या, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या मेंढरांक चोरवाक व्हर. दुसरे फावटी ताणें ताका विचारलें, हे भाव, जुवांच्या पुता, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? ताणें ताका जबाब दिलो, वय सोम्या, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून म्हणलें, म्हज्या शेळयांक राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, हे भाव, जुवांच्या पुता, म्हजो मोग कोत्ताय न्हू तूं? म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण तूं अशें आपणाक तिसरे फावट विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें असो परतीपाल केलो, सोम्या, तूं सगलें जाणय, हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या शेळयांक चोरवाक व्हर. खरेंच खरें हांव तुका सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातलो, तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय तुका घेवन वेतलो. कसल्या मोन्ना वरवीं तो देवाक महिमा दिवचो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, ह्या उतरांची, जेजूच्या उतरांची सजमणी आमकां मेळचे पयलीं आमी परतून पाटी वचया. जेजू खुर्सार आदीं ताणें पेद्रूक सांगलेलें, तूं म्हाका 3 पाटी नोकोय म्हणून, ओकोनाय म्हणून अहें तूं सगल्यांक सांगतलोय. म्हणजे कितें? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजूक बंडखोडीन घातलो आनी आतां ताका जर्मण फर्मण मारलें, ताका जिवेशी मारपाक, खुर्सार मारपाक ताका तें फर्मण दिलें, तेन्ना पेद्रू आनी बाकीचे शीस आसले. पूण जेजूची बंडखोडीन घालचे पयलीं जेजून ताका पेद्रूक सांगलेलें की तूं म्हाका 3 पाटी म्हणटलोय, तूं म्हाका ओकोनाय म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जें जेजून सांगलेलें तें घडलें. 3 पाटी पेद्रून जेजूक ओकोना म्हणून दुसऱ्यांक सांगलें आनी तेजे उपरांत ताका खूब दूख भोगली. तो भायर गेलो आनी रडलो आनी आतां जेजू आतां पोंदूच जिवन जाला आनी 21 वोडीन 21 वोड जी वोड आमी वाचल्या 15 ते 19 पर्यंत जेजू आतां ह्याच पेद्रूक 3 पाटी विचारता. म्हणटा, पेद्रू, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? आनी भाव भयणीनो, जेजू ताका फकत 1 पाटी विचारना, 3 पाटी विचारता. आनी 2 पाटी जेन्ना विचारता, पयली 2 पाटी विचारता, तो ताका विचारता, तूं खरेंच तुजो जीव दिवन खरेंच देवाचो मोग जो तूं देवाच्या मोगा प्रमाणे तुज्यान म्हाका म्हजो मोग करूंक जाता? आनी पेद्रू ताका जबाब दिता आनी म्हणटा, जेजू म्हणटा, सोम्या, म्हज्यान तुका एका भावा भाशेन, दुसऱ्या भावा भाशेचो मोग करूंक जाता, तोच मोग करूंक जाता. आनी जेजू जाणो आसलो की आजून पवित्र आत्मो येवंक नासलो म्हणून पेद्रून देवा भाशेन मोग ताजो करूंक जायनासलो म्हणून. म्हणटच
दोन पाटी जेन्ना जेजू ताका विचारता तुका तूं म्हजो मोग देवाचो मोग देवा भाशेन तुजो म्हज्यान मोग करूंक जाता आनी पेद्रू ताका सामको स्वतान जबाब दिता म्हणटा जेजू सोम्या तुका हांवें एका भावान दुसऱ्या भावाक मोग केल्लो तो मोग करूंक जाता आनी भाव म्हणून तिसरे पाटी जेन्ना जेजू ताका विचारता ताका म्हणटा तुका तुज्यान म्हजो मोग एका भावा भाशेन करूंक जाता आनी भाव म्हणून जेन्ना जेजू ताका तिसरे पाटी विचारता त्या वेळार पेद्रू खोंत भोगता तो जाणो की जेजू सगळें जाणो तो जाणो की तो खरेंच जेजूचो मोग करूंक सोदता पूण आजून ताका ती घोटाय ना ताका ती शक्ती ना ताका ती इतली कुरपा ना कित्याक आजून ताका पवित्र आत्मा मेळोंक ना पूण होच पेद्रू भाव म्हणिल्लो जेन्ना पवित्र आत्मा घेता जेजू स्वर्गा जाता येतकूच पवित्र आत्मा येता आनी पेद्रू आतां पवित्र आत्म्याचो बातीस घेता पेंटकॉस्टाच्या दिसा होच पेद्रू आतां जेजूक आपलो जीव दिवपासून मोग करपाक तयार आसा आनी तो शेकी आपलो जीव दिता तो आपलो जेजूच्या मोगा पासत आनी जेजूच्या आपल्या भावार्था पासत तो आतां आपलो जेजू पासत मोडटा तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी हे शिवोर्तमान वाचता ताजेर नियाळ करता आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करून आमी शिकता आमकां आयज 2000 वर्सां कितें शिकोण हा आमकां भाव भयणीनो आमी आतां नव्या कराराची भुरगीं पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा जेन्ना ही खबर शिवोर्तमान बरयल्लें ओ जी घडणी घडलेली त्या वेळार पवित्र आत्मा आजून येवंक नासलो पेद्रू वयर पूण आतां आमी नव्या कराराची भुरगीं पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमियान देव मानलो जे खरेपणी आमी देवाचें उतर आमी भावार्थान दवरलें आमच्या काळजान आतां पवित्र आत्मा आमच्या भितर येयलो आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता कहो एका भाव भाशेन न्हय पूण देवाचो मोग जो आमी आपणायला पवित्र आत्म्या उद्देशी तोच मोग आमच्यान देवाचो करूंक जाता आनी आमच्या पेल्याचो करूंक जाता भाव भयणीनो बिश्टे आमी म्हणलें आमी मोग कोत्ता देवाचो कांयच वालोर ना कांयच फायदो ना कित्याक उतरांनी आमच्यान म्हणूंक जाता की आमी देवाचो मोग कोत्ता आमच्यान धर्म करूंक जाता खूब मागणे करूंक जाता खूब तेर्स करूंक जाता पूण खरें म्हणल्यार आमी देवाचो मोग कोत्ता जाल्यार जेजू म्हणटा तुमी खरेंच म्हजो मोग कोत्तात जाल्यार तुमी म्हजें उतर करात म्हजें उतर पाळात आनी तेच भाशेन आमी हें उतर पाळूंक जाय आनी आमी दाखोवंक जाय की खरें आमी जेजूचो मोग कोत्ता म्हणून आनी भाव भयणीनो आयज जेन्ना पेद्रूक हो प्रश्न जेजून विचारलो तो जाणो असलो की ताका ताच्यान मोग करूंक जायनासलो देवा भाशेन पूण जेन्ना पवित्र आत्मा आयलो पेंटकॉस्टाच्या दिसा त्या दिसांतल्यान पेद्रू देवाचो मोग जेजूचो मोग देवाचें उतर पाळून आतां देवाचो मोग करूंक लागलो तेच भाशेन आमी आतां जेन्ना हें देवाचें उतर आयकता पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्यान देवाचो मोग आमचें सगळें दिवन आमच्यान मोग करूंक जाता आनी जेजू म्हणटा तुमी म्हजें उतर पाळात उतर पाळटात तेन्ना खरेपणी तुमी म्हजो मोग करतात आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी खेरीत भाशेन नियाळ करुया हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून आमच्या मनाची नोडसुणी करून हें दिसपट्टें आमच्या जिवितान हें उतर आमी पाळून हें जैतिवंत जिवीत जिवया ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवया आनी खरेंच आमी जेजूचो मोग करता म्हूण देवाचो मोग करता म्हूण ताका आमी दाखोवया तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव